करून मुखार ते आयल्या ते आमचे भाऊ या खातीर केलेला पवित्र लोकांका पवित्र करून ताका वेदना ध्येयाने करून आणि तांकां सोम्याचे खरे बरे आणि भाग्यवान मर्यादी करून म्हणून आम्ही सहमत शुभ वर्ष संस्कार जाता त्या सगळ्या भक्तीपणे पात्र घेऊन आम्ही प्रयत्न केल्या आमचे भाव अशा दिसांत मुखार येयात तांकांच सोम्याक समर्पण दिवंक सोम्याचे शिस्त मर्यादी जावंक आनी सगळें जीवन तांचें आनी सर्वस्व तांचें म्हणलें सोम्याच्या अधीन दिवंक सोम्याक आपणाकच समर्पण दिवंक या ते जातले सोम्याचे विसाव ते प्रगट करतले त्यांच्या जिणेचो उद्देश शेवट आज ते जारी करतले आमी तांच्या संतोशांत भाग्यांक हांगासर त्यांना मेळ्ळ्या तांकां आमी संदी जावन उल्हास पाठयता तांकां खातीर आजे देव व्हडलें वचचें त्यांच्या खांदार आज तांकां मेळटा व्हडली जबाबदारी आज ते कांगो मुखार सरल्यात त्यांच्या नेमकी बिलकुल ते जावचें ना जर देवाची कुमक देवाचो आदार तांकां मेळना जाल्यार देखून आमची मागण्याची तांकां गरज आसा आज तांचे पासून आमी मागया बरें भाग्यवंत या जावं दिसत
आज आम्ही प्रत्येक जणांनी त्यांच्या आवय बापाचा संस्कार घ्या. ऑर्थोसाठी ख्रिस्तांचो देवा खातीर इगर्जाच्या खातीर ताणें केला. देव तांकां जाणां तांकां दिली. ताच्या खातीर आमी आमकां आनी मुखारी बरे भाग्य उत्पादनां करून सुम्याची सेवा करून आमच्या देवतेन पावलो देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी ह्या दिसाच्या वेळार आमी प्रत्येक तरान मागोवंक उदास दवरया. बाबा भयणीनो, ईश्वर चिंता अनुमतीन दवर संतोशान काळजाच्या दादोसायेन हें बलिदान आमी दरेस्परा देवाक भेटोवया. भेटोवच्या पयलें आमकां आमी देवा मुखार पाखी म्हणलें वळखून घेवन मानून घेवया. तर आमच्या पास्काचें चुकीचें बोगसायन मारया. आमचे सर्वणे खातीर केल्लें समर्पण देवा बापान स्विकार केला. खरी एक यादाक असल्या समर्पणाक वेग मारतात. हे वाचात भक्तीन आतां आमी आयकुया. हर एक आपल्या जातात मनशाचो विसर करतात आणि मनशाचो देवा खातीर सेवा करून पास्का खातीर खाणीपणी बलिदानां भेटोवंक नेमितात. तो अस्कर मनीस जाल्लेली नेण्याची आणि चुकून पडलेल्यांची किंमत दिसून ताका कळटा. आणि एक अस्कर ताका लागून जशे परदेशा पास्का करतो तशे आपल्या पास्का खातीर ताणें बलिदानां भेटयले. आरणाबरी देवाच्या आपुणे निर्णय करीत कोणी मनीस ही वडे आपुणच हाती घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेष्ठ या प्रकारची वडे आपुण घेतली. बघार ताणें ताका या जात्र नेमला. त्या देवान ताका म्हळें, तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी ताणें म्हणला, मेल्किसेदेकाच्या वादा प्रमाणे तूं ससनात या जात. जेजू ह्या संसारी असताना आपला मरणाचो वाटो सत्यतेकडे बोग घाल
आणि दुखाकडून प्रार्थना आणि विनंती करू लागलो. ताच्या मनपुऱ्या कल्पना खातीर देवान ताची मागणी केली. याशिवाय देवाचो पुत्र तरी आपल्या दुसऱ्या कष्टांत विजयी कोण तो शिकलो आणि संपूर्णच्या शिखराचा उभार करत ताचे उतर पातळ्या समेस्तान सपनाच्या तारणाचे कारण तो झालो आणि देवान ताका मेळटी जगाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ यज्ञात नेमलो. देवाचे उतर हे तुका तुरी तला तुरी तला तुरी माता तुझे नवीचा नाव तुझे प्रीता आणि ताच्या शेतांत वावरून आणि आपले नवे बरें काम करून तांकां धाडले. हीच बरी खबर परगटून जेजू आपल्या याजकांक धाडटा. देवाचो उतार आयकूंक तयार आयिल्लो सर्व आमी उबी रावन उद्गार गीत गावया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिकांक म्हणालो, जो बापान म्हजो मोग केला तो हांवेंय तुमचो मोग केला. म्हज्या मोगान तुमी रावात. म्हज्या बापाच्या रुपाचेर पाय
ताच्या मोगांक आवाजा तशें तुमी म्हणजे उपादेश फाळशा जाल्यार म्हज्या मोगान गावचें आसलें म्हजो संतोष तुमचे थंय आसलो तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर हें सगळं तुमचे लागीं हांव उलयलां तोच म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत तरी आपल्या इश्टा बद्दल आपलो जीव तुमचे जावंक व्हरचो मोग दुसरो ना हांव तुमकां फरमायता तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जाते जाल्यार ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना कित्याक साकराक आपलो जमी कितें करता तें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापाचो हांवें आयकल्लो चड हांवें तुमकां कळीत केला तुमी म्हाका वेचून काडूं ना हांवें तुमकां वेचून काडल्यात तुमी भायर सर वचून फळ दितली उच्च फळ दितली म्हूण हांवें तुमकां निमल्यात अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागतात तें सकट तुमकां दितलो तुमी एकामेकाचो मोग करीत होच म्हजो उपादेश तुमकां देवाचे उतार तुमचे खातीर तांचे वडील तांकां गवळी बाबा दिन करतात उपरांत ह्या कातपणाचो अर्थ आनी तातूंत कितें सहभाग आसता म्हणले विशीं गवळी बाब शिकोवन दिता आनी संस्कार घेवन आसा ते मुखार सरून दिले दियाकॉन वॉल्टर डिसूजा हांव हजर आसां दियाकॉन आबेल लोबो हांव हजर आसां दियाकॉन स्टॅनी मोंटेरो हांव हजर आसां बहुमानाधिक बाबा या आमच्या भावाक यात्रिक वर्गात उभा राख म्हणून पवित्र सभा तुमचे कडेन मागता ते या जेटीवर घेऊन पावत असले म्हणून जाणाय क्रिस्ती पदचे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचे जबाबदारी आसलेल्याक मत घेतल्या उपरांत ते पावत असले म्हण दिसून आयला परस्परा देवाच्या आणि आमच्या पुण्या जेजू क्रिस्ताच्या आदारान या आमच्या भावाक आम्ही विंचून करता देवाचे वरदान एखाद्या पार आपल्या देवा आणि किती आता ते हाजीर जाते हे आज पावन संपूर्ण त्यांचे समर्पण करून तसंच सोम्याच्या सेवेक समर्पण दिवक पवित्र सभेचे म्हणयारी जावंक हजर आसा हांव तयार आसा देखून हांव मुखार येता म्हणून ते बायक आयले जीवनपण आमकां वत्या संतोशाचें कारण जावंक पावलें जेजू जिवंत जावन आमच्या मदें तो आसा म्हूण ताणें वाचायला आनी आमच्या जिणेंत तो प्रवेश जाता आमकां ताच्या जिवितांत तो व्हरता आनी आमकां ताचे चर्चीन तो व्हरता तशेंच केलें ताच्या जिवनपणा उपरांत ताच्या मरना वरवीं दुस्पटलेल्या दुखांत आसलेल्या बेगरायन भरिल्ल्या कितें करचें मुखार म्हणलें कांयच समजनासतना निराशीत जावन गेल्या ताच्या शिताक दिश्टी पडना धैर्य तो दिता तांची दुखां तो पुसता बेगराय पयस करता आनी परत तांकां आपणाच्या इश्ट जगतींत त्या बांदांत तो लागीं घेता जेजू ताच्या शिसांक निमाण्या बरेचरा दीस जेवणार तेन्ना सांजोन तांचे तो पांय दुखा
तांकां आपणाचेंच मांस आनी रगत खाण आनी जीवन जावन दिता आनी तो म्हणटा आनी हांव तुमचो सेवक तुमी हांवें तुमच्या खाय दिला तुमी हांवें पळय कितें केलां तेंच करूंक जाय आनी तुमी म्हाका इश्ट जावन आसात साकोर बिलकूल न्हय आयच्या वांजेलांत जेजू कितल्या मोगान ताच्या शिसा कडेन उलयलो तें आमी आयकलें जेजूचेंच उलोवणें मोगाचें उलोवणें काळजांत जावन ताच्या आयिल्लें तें ताच्या प्रेस जारी केलें आनी तें मुंदसून व्हरूंक ताणें ताच्या शिसांक वेचलें आनी ताच्या शिसांकी तोच पवित्र आत्मो दिवन तांकां ताणें मागलें आनी एक मिसांव तांकां दिलें मिसांव सगळ्या संवसारार वचून शुभ वार्ता प्रगट करूंक मिसांव लोकांक भाग्यवंत करूंक मिसांव लोकांक सारकी वाट दाखोवन सर्गेचें राज सर्गेच्या राजाच्या वाटेन तांकां मुखार वसरूंक तांकां मार्गदर्शन दिवंक ह्या जगाचें काम तेंच जावन आसा आनी आमी आमच्या वर्दीच्या दिसा तच पवित्र आत्म्यान मागलेलें जावन ह्या जगी मणियरपण आमी तें मंदर शिताव बाबा भयणीनो ह्या जगाची वळख तुमकां आसा तुमच्या पाद्राप तुमकां मोगाचें बाप म्हणून तुमी तांकां उलो मारतात ते बापाय बरी तुमकां ते चलयतात तुमच्या सुखा दुखांत ते मेळटात तुमच्या गरजा आकांतांत ते पावतात तुमकां ते हर एका संगतींत सुदारशितात कित्याक तुमच्या खातीर देवान तांकां विंचून तुमच्या मोदे तांकां धाडला आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें मनशा मोदे विंचुल्लो तो मनशां खातीर लोकां मोदें धाडलेलो मनशांच्या नांवान देवाक सॅक्रिफायस भेटोवंक ह्या जगाचें काम तें देवाक लोकांच्या फाटीर सॅक्रिफायस भेटोवंक सोम्याच्या मांसान आनी रक्तान लोकांक पोसूंक चुकी फटका केल्ल्या वेळार तांची फटका बसून तुमच्या सक्रमता मुखांतर ह्या मुखांतर तो लोकांक पवित्र करता भाग्यवंत करता आनी देवाचो भुरगो देवाच्या भुरग्यां खरें जिवंक ताका कुमो करता आमच्या बाप साहेबान त्या जगा विशांत म्हळें हर एक याजक क्रिस्ताच्या याजकपणान तो भागीदार जाता आनी त्या वरवीं तो आनी एक क्रिस्त जाता त्या वरवीं क्रिस्ताक ताच्या मणियरपणा मुखांतर लोकां मदें हाजीर करता आनी क्रिस्त आमचो सर्वंटार म्हणून लोकांक तो शिकयता म्हणटा आनी एक याजक ह्या जगाक सुन्याच्याच याजकपणांत वाटेरी भागीदार कर दवरला एक फावटी असल्याच एका संभ्रमाक वर्दीच्या संभ्रमाक एक आवय ताच्या भुरग्याक व्हरून गेली वस्तू लोकांची शेत हांगासर तुमी आशिल्ले बरी वर्दीचो सक्रमेंट दिवचो साहेब तरणाट्यां कडेन उलयता आसतना तांकां सवालांत आसतना ताच्या कुशीन आशिल्ले ताचे ल्हानशे तूं ताका दिसारा म्हणून बाका वयर चडलें आवय कडेन सवय तो विचारता तें कितें करता दिसाक कितें करता दिसाक कितें म्हणटा म्हूण आनी त्या आवय त्या दुवेक तिका कळिल्ल्या प्रमाणे त्या सेरेमनीचो अर्थ सांगताली साहेब पाद्र्याक जावच्या याजक जावच्या तरणाट्याचे हात ते लायतना परत सवाल केले त्या दुवेन दिसाक कितें करता म्हूण ती म्हणाली साहेब ताचे तेल ताचे हात ते लायता ते पवित्र तेलान तेल पुसून ते पवित्र करता कित्याक म्हणाले त्या हातांनी मागीर त्या पाद्र्यापान जेजूक आपुडूंक आसा जेजूक धरूंक आसा देखून ते हात तो पवित्र करता म्हणून हात ते लावन हात मागून ते हात देवा सुम्याक सॅक्रिफायस भेटोवच्या खातीर पवित्र करूंक आसा तांचे हात मात्र पवित्र न्हय सगळें जिवीत तें पवित्र ते सुम्याक समर्पिल्ले
पवित्र जातात आणि एक ख्रिस्त जातात ता पाऊल हांगासर आलतारे मुखार तुम्ही सरपण केला खंत तुम्ही सुम्याक समर्पित म्हणून थंयसर तुम्ही दाखोवन दिलेले उपरांत तुमच्या माझ्या हात दवरून तुमकां याजकी दीक्षा दिल्या वरवीं तुम्ही सोम्याक समर्पिल्ले जावन आनी एक क्रिस्त तुम्ही जातले तूं कितें करताय तें समजून घे तूं हातीक घेतलोय ताची देख घे आनी कुर्सायल्ल्या जेजू सारखे तुजें जिवीत जावं ही उतरां तुमकां आयकूंक मेळटलीं जेजू सारखे तुजें जिवीत जावं दी सोम्याक बसयतात कितें सोम्याक तुमी तुमकांच भेटयतात ती भेटवणी सदांच जिवंक तोच सोमे तुमकां आदार दिवन दी हेंच आज तुमच्या खातीर आमचें मागणें हीच आमची आशा आमेन सवावराडी जावं पवित्र आत्म्याच्या आदारान या जेटी म्हळ्यार पण सदांच चलोवंक तुमकां खुशी आसा वय म्हाका खुशी आसा शुभ वर्तमान परगटून आनी कॅथोलीक भावात शिकवलं देवाच्या उतरांचें म्हळ्यारपण पवित्रपणे जाणवायन चलोवंक तुमकां खुशी आसा वय म्हाका खुशी आसा देवाचे महिमेक आनी क्रिस्तीमध्येच्या भागीवतपणाक पवित्र सभेचे चाली प्रमाणे क्रिस्ताचे गुरू विशेष जावन क्रिस्ताचे पवित्र बलिदान आनी प्रायिताचो संस्कार भक्तीपणे आनी विश्वासीपणे समारंभोवंक तुमकां खुशी आसा वय म्हाका खुशी आसा तुमच्या अधीन दिलेल्या बदले पासत देवाची दया जोडचे खातीर थांबत आसतना मागणे करची जबाबदारी पाळोवंक तुमकां खुशी आसा वय म्हाका खुशी आसा क्रिस्तान आमच्या श्रेष्ठ या जगात आपुणूच निर्मळ बळी जावन बापाक पेटवणी केली ताच्या लागीं दिसान दीस अदीक व्हड एकवटांत जिवंक आनी ताचे बराबर मनशाचे चडवणे खातीर देवाक तुमची पेटवणी करूंक तुमकां खुशी आसा वय देवाच्या आदारान म्हाका खुशी आसा म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार घेतल्याक मान दितलोय आनी खालचो जातलोय म्हूण भास दिताय वयर हांव भास दिता देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार घेतल्याक मान दितलोय आनी खालचो जातलोय म्हूण भास दिताय वयर हांव भास दिता देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं म्हाका आनी म्हज्या जाग्यार घेतल्याक मान दितलोय आनी खालचो जातलोय म्हूण भास दिताय वयर हांव भास दिता देवान तुजें सगळें बरें काम सुरू केलां तें तोच संपूर्ण करूं या जाती जिवितांत संपूर्णता जोडूंक तितलें करीत न्हय खरी एका या जाताक आमच्या मागण्याची अदीक गरज आसा देखून गवळी बाब आमकां ह्या वोट घेतलेल्या भावा खातीर मागोवंक उलो दिता त्या खातीर साता भक्तांची मदत आमी मागल्या साता भक्तांची गरजेन गायन करतना आमी ताचो भाग घेवया त्या वेळार आपल्या दिनपणाच्या प्रार्थनाचो पूर्त जावन वोट घेवचे भाव वेदीन काशात पडटले आनी समेस्तांनी उबे रावन आमच्या भावा पासत मागचें मोगाळ भावा भयणीनो या देखील मुल्यापणात वेचलेल्या या आपल्या सेवकाचे सर्वदान देवा आपले शुभाम सर्गीचे देणे होतो मागया
Thank
आमच्या देवा या तुझ्या सेवकांचेर पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद आनी ह्या देखी कृपेचे मोल दी. तुझे मुखार पवित्र सेवेक आमी तांकां समर्पीत आहोत. तुझ्या गणित उदारपणान तांकां सांबाळून व्हर आमी तुझ्या लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमच्या भावां खातीर आमी मागले. आता नवळी बाब तांकां यादाची दिक्षा दितलो. आपले हात तांचे तकलेर दवरून ही दिक्षा तांकां तो दिता. ही एक व्हडली परिणामकारी रीत जावन आसा. जशें आदीं हांव तकलेर हात दवरून यादापणाची दिक्षा दिताले, तशेंच गवळी बाब दिक्षा दितेल्या आमच्या भावांचेर आपले हात दवरून जेजू क्रिस्ता आनी जमदूता सवे तांकां एकवटायतलो. तशेंच हांगासर हजारांचे सर्व यादाक ह्या नव्या यादाकांच्या तकलेर हात दवरचे. दयाचेर वतात. Thank you.
वाटता आणि धीर जाता जाणवयन फिरायलेले तुझ्या मांडावळीप्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अधिक संपूर्णायेक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं ह्या जगपणाचे वर्ग आनी लेविकांचे मळयेपण तुवें सांपलायन वाडयलाय. तुज्या पदाचो लोकांक महायाजक ह्या जगाक अधिकार दिलो तेन्ना तांचे सांगाती आनी मळयेपणाचे आदारी जावपाक आदारी वर्गाच्या आनी पदवेच्या मनशांक दिसले. अशें आराण्यात मोइसेक तुवें तेजी शांतीकाय सत्तर बुजमोताक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वस्त्या परचेक संपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानाक भेटोवंक आनी पवित्र रिती परतून परतून समारंभाक तांकां फावत आसले याजक करतात तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडावळीन सर्वेस्परा तुज्या पुताच्या धर्मदूतांक सगळ्या संवसाराक भावार्थ कर्ज घेवंक आदारी वर्गाचे शिकवणदार तुवें दिले. देखून सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं मागतां आमच्याच करतायक आदार लाभय. कित्याक इतली व्हड आमची असताय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सर्वेस्परा बापा ह्या तुज्या सेवकांक ह्या तेंपणाची पदवी लाभय म्हूण आमी प्रार्थना. पवित्रपणाचो आत्मो तांकां खाळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडच्यान घेतलेलें आदारी वर्गाचें मणयारपण ते सांबाळूं आनी आपले चाली वरवीं हेरांक वागेवणपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसाराक पावो आनी सर्व राष्ट्रां जेजू क्रिस्ताचो एक वटोन देवाची एक पवित्र स्पर्धा जावं. तुज्या पुता आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करून तुजें सोयें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची जियेता आनी राजवटी चलयता तास्मेच्या सत्ताक. जयकर बोलता. क्रिस्ताचे त्याच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सत्तेन मागलो. क्रिस्ती परदा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवपाक फक्त सोमी तुका सांबाळ्यो. Sonia Yesus Kristus, त्याच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सत्तेन मागलो. क्रिस्ती परदा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवपाक फक्त सोमी तुका सांबाळ्यो. Sonia Yesus Kristus, त्याच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सत्तेन मागलो. क्रिस्ती परदा पवित्र करपाक
पवित्र करूंक आणि देवाचे बलिदान पेटोवपाक तोच सोमी तुका सांगावे. लोकांक घडयल्ल्यो काणयो मेसाच्या बलिदानाक लक्षी करून गवळी बाप उंडो आनी वायन नव्या यात्राक तांच्या हातांत दितात आनी मेसाचें बलिदान हवोचे प्रमाणे भेटोवंक तांकां आपोवण दितात. देवाक पेटोवपाक लोकांना दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. तूं हातांत घेतो लोकांची देख घे आनी कुसार पिळायल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक पेटोवपाक लोकांक हाडलेलीं दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. तूं हातांत घेतो लोकांची देख घे आनी कुसार पिळायल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक पेटोवपाक लोकांक हाडलेलीं दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. तूं हातांत घेतो लोकांची देख घे आनी कुसार पिळायल्या जेजू सारकें तुजें जिवीत जावं. आता एक पोटाचो आनी माया मोगाचो गुप्त जावन गवळी बाप नव्या याजकांक शांती दिता. याजकाच्या एकचाराचो गुप्त जावन हांगासर आसा ते याजक ह्या नव्या याजकांक आपल्या मेळेची देखाव म्हणलें दाखोवंक शांती दितात.
पेटोवंक वयतात त्या बलिदानांत तांची आवय बापाय सैरीन दैरीन इश्ट मंत्र आनी सगळो लोक वांटो घेता. आमी पेटोवण्याची घेवया. हाडून आयल्या काणीको ओपून तुगे बाबा दयेन त्यो स्विकार कर, पावन त्यो कर, जीवन आमचें पवित्र कर. बलिदान सरपत वेदान देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागता. देवा आमच्या बापा तुझ्या याजकांनी तुझे वेदी भोवती तुझी भक्ती आनी तुझे पद्दतीची सेवा केल्ली तूं खासाय. तांची सेवा तुका सदां मनशाक आनी तुझे पवित्र सभेक तांणी ताकता तसलें फळ दिवच्याक ह्या पवित्र यज्ञा वरवीं तांकां बळ मेळो. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. सर्वेस्परात आमच्या देवाक देव वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्व कार्य आमी तुका वाकलो पावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्षाच्या म्हज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची आत्माची बली. तोच तितून अपराधी शेळी
संसाराचे पाप टाळी आपण मरून ताणे आमच्या पोरणाचो नाश केलो आणि आपण पुनर्जीवन जावन नवे जीवित आमकां दिले देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हासाचो गडो संसार आणि सगळीचे सर्व दरबार निरंतर गायतात तुझे उखाण. बापा खरोच तो पवित्र आणि सगळे तुझी रचना तुका वाकरता कित्याक तुझे नाव जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोम्यावरवी पवित्र आत्म्याचे सत्य सर्व जीव आणि पवित्र पडून सदा उदिती जाऊनच करतेपर्यंत तुका निर्मळ घडवणी करता की एकाच्या कर्जा तू जमनीत जात आहे. देखून बाबा सत्यपणे आम्ही एक मागणी करता तुका भेटवतात आम्ही हाडल्या ती देणी त्याच पवित्रावरवी तुझ्या पुता आमच्या सोम्याचे जेजू ख्रिस्ताची गुण आणि वेगात जाऊन टाकतो पवित्र कर त्याची साज्ञा पाळून आम्ही व संस्कार समरण लावू. तो पराधीन झालो ते रात्री आणि उठवलो तुझा दिन वाचून तो वळलो आपल्या सुशांत दिलो आणि म्हणे हो तुम्ही सगळे गेयात आणि तयात ही मोठी कूड तुमचे पासून समजूची. तुका भेटयलेले तसली दान तूं आमकां करून आनी अशें त्या भाशेमध्ये भोवभगी म्हणून आमकां न्हयेच्या तुझ्या भगी म्हणून दरदूतांच्या आनी वैभवी राजपक्षांच्या आनी भगी म्हणून तूं अमृताच्या आनी तुवें भक्त सांगाता तुवें वीज काडलेल्या दैतांत आमकां वांटो मेळो आनी ते विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास करता. बाबा हे बरे वरवीं आमकां तुजी सगळ्यात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी शारान फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सगळ्या जुवां पावलांच्या भगवान करपाच्या आनी लोळीक आमच्या गोळी कापाच्या संगता पवित्रतेच्या समेत गवऱ्या आनी मान्याऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका वरून घेतलेले सगळे पद्य संगाती
या संसारांचो वस्तुरेंच्या पवित्रतेक भावांत आणि प्रीती मगांत ती कर तुझे उद्देश तुवें सांगितल्या या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दरेन आयकून घे कोणवाड्या बाबा संसारान सुपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे तरी एकठांय आमच्या मेल्या भावापैकी आणि तुझ्या इष्टगतीक या संसारात अंतरलेल्या समेतम महिपासान तुझ्या राज्यात घे थंय आमी तुजी महिमा बघून प्रार्थना घालूचे जाल्यार म्हणून आमकां बरोचो आसा क्रिस्तांच्या सगळ्यावर मी त्याच्या उद्देशाने सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संसारात वाटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू नरका दया करून या जीवितांचे सवस्काय आमकां दी सर्वीचे भाग आमच्या सर्वत्र जेजू ख्रिस्ताचे येणे परलोकांत व्यक्तींक आमकां विरोधात काकुलकीने स्वरूपाच्या निश्चित्या सर्वात संतांची वाटाय तुझ्या दर दुकानकडे तुका शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता आमच्या पक्षाचे न्हय पूण तुझ्या पवित्र बेटा बाबाच्या दीस घाल आनी तुज्या खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोर्टांत सभार तुमचे टायम करताय सगळ्यांची शांती सदां तुमचे सोबे आसो माया बाबांचो गुप्त जावं एकामेकाक शांती दिया ख्रिस्त आमचो श्रेष्ठ गवळी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती या त्याच्या जेवणात तो आमकां आज मोगान आपयता आमी गंडेच्यो बागी कुंभाराची मंडळ या पर्यंत
आणि ताच्या सांगाचा पहिल्या पंक्तीर असलेले या जाग मी ताची मुस्ताई विचारतो या कालाच्या पाटल्या कुशीन घेतात उरले या जागांनी तांच्याच जाग्यार मी ताची मुस्तायची खाण दवरची मी तो उपरांत हांगासरच नव्या या जागांक उल्हास तुमचे कार्य आसा आमचो आधार आणि सर्व पोचवेणार दे बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद क्रिस्ताच्या शांती तुमका धाडटा हालेलुया 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 विगार जनरलांनी आणि एपिस्कोपल विगार तांणी हांगासर येवन सकल दवरल्या मानाच्या बसकेर बसचे मुखार मागता एपिस्कोपल विगार आणि आणि आंतरराष्ट्रीय मट्टार फामाद जाल्लो दोतोर चार्ल्स वान्स SVD हाच्या निर्देशनाखाल प्रेक्षकांची मना जिखल्लो संगीत नाटक प्रेम रागिणी आणि सांस्कृतिक नाच यातली मनशांक ताणें रचलें उपरांत
तीन कुटुंबांनी ते न वेगाचर क्रिस्ताचो उजवाड सगळ्या मागलोर जेंचे पांपोवंक आयचे जाल्यार ह्या उजवाडाचो भायलो गुर्त जावन हांगासर आसलो दिवो पेटयतात आमचे गवळी नवे याचक सांगता पैन दुसरी या उगल्यात हळद नाहीला तुमका सर्वांची गणस्फूर्त आणि स्वागत करून मुखार येता मानाचे बाप आपल्याची बहीण कुमारी लेखन भारतीय विद्याभवन स्कूल महाराष्ट्र हाचो शिक्षक जावन वावरून आसा हांगासर वेदिकेर महत्वपूर्ण हजारांनी हजारांच्या जीवनान नवयाच्या बाप चायनीज वॉटर आणि आपल्याला तुमच्या तुमच्या सगळ्या या मस्तकाच्या जमात स्वागत करता आम्ही आशीर्वाद रकम रावलो आयचे दिवस गोड संतोषाचो आणि उल्हास करतो कित्याक आमच्या मोगान देवान जेजू क्रिस्तान पवित्र मोगान पवित्र देशाचे वावरच्या विशेष रितीन निघून काढला वय आज ते याच्या जाल्यार पवित्रतेचो वस्त संस्कार तांणी घडला त्या संतोषाच्या संग्रहाच्या उमाळ्यांनी घडोवन पयले हांव स्वागत करता आमचो मोगान पळयवा आदीक मनादीक लुईस हांगा बापच्यानी वळटर आणि आदर हांगा याच्या दीक्षा दिल्या तुमचो आमी उपकार दवरता आनी गुणान दिल्या आनी गाययांच्या आवाजाचोय तुमकां आमी येवकार मागता गुणान दिले आनी स्वागत आमी करता मनाची जराचो गोवा आमच्या वाड्याचे पिस्तोबा विचारवा पिचराव बाबा तशेंच जेको सांगते मनीस वडील मनाची चड दिले बाबा आनी विचारचेरा प्रेग्नेंसी बाबा आणि एका उतरान पंक्ष पंक्ष आयल्या सर्वांक आणि कासरगोड जावन आयल्या प्रेस क्लबाक
स्वागत सुस्वागत तुमका. देव बरे करून मारे मी पळय तुका तुवें आमकां सर्वांचें स्वागत केलें पूण तुका हांव म्हणटा स्वागत. मोगलचनो केक जावन आसा संख्येक गोडसाणेचो आनी एकवटाचो आयचो दीस जावन आसा नव्या याचकांच्या जिणेंत आसलेल्या सर्व दिसां पैकी वचचो दीस संतोशाचो दीस. आतां नवे याचक हांगासर आसलेली ती गोडसाणेची केक कातरून तांकां मोगान वागयल्या तांच्या आवय बापायक खावोन आपलो संतोष ताणें गुसारे जय म्हणून हांव तांच्या लागीं उपकार मागतां. जायते गुपार या तुमच्या काळयेचो आवाज. आपल्या आवय बापायक खावोन आपलो संतोष उसारता. जायते परत उबा रावन जेजू बाळपणासतना ताका एक रायानी तीन सारांच्यो पांडीच्यो आसून जेजू बाळकाक उल्हास केलें. आमची गाय Thank you.
आवय बापाय नव्या याचकांक चले आजून उल्हास पाटील ताचे उपरांत नव्या याचकांची भावना भावाने बळी मुखार येवचे आणि नव्या याचकांक चले आजून उल्हास पाठवचे. आता पहिले नव्या याचकांची आवय बापाय नव्या याचकांक फुलांचे तुरे आजून उल्हास पाटील नव्या याचकांच्या पावसाने मुखार येवचे मुखार येऊन उल्हास पाठवको आयचे रावचे. नव्या याचकांच्या भावाने आणि बहिण्याने मुखार येवचे नव्या याचकांक उल्हास पाठव आयचे रावचे. आदर्श श्रीजीच्या उजव्या दिशेने तुमच्या काढलेला आवाज नाही का? उल्हास पाठवतो अवकाश निमाणवाद करो. भाऊ बहिणीने मातृ डायरेक्टर आणखी खाली केकर तांकां दोन उतरांनी बरें मागो मुखार येता आपल्या खाली भाव भयणी मागत म्हण सांगतना म्हाका तांचो इल्लोसो जोकसो दिसलो. कित्याक म्हळ्यार आपल्याला सगळीं आसतना भाव भयणी आसात आनी ती जेलो चलत वयर येताना ती दुसरी जावन पुरो पडना म्हणून चिंतल्ल्यान कांय विशय सांगचे ना. तें परतून एक खारीक म्हणून मात हांव तुमकां जागयता. हांव आतां म्हज्या भावाची म्हज्या बायेची आनी म्हज्या बाकरांची मोठ्यान वळख सांगता. म्हाका चड मोगाचो भावाची तूं हांव पात्रां वेळचो बाब आनी म्हजें चड मोगाचें बाय म्हज्या मायेसान चड मोगाची आनी हांची एक 12 जाणां भुरगीं म्हाजे कडेन सिस्टर मारिया हो जांबल्या तावन फकत वोट दिता तेजे भारताक आयल्या आनी 2 दिसांनी या 4 दिसांनी फाटी वचूंक आसतली जांबिया आफ्रिकाक. उपरांत 11 जाणां भुरग्यांची हांव क्रम प्रकार तुमकां फाटी सांगना. थोडी काजार केल्यात निमाणो आतां जेते जावो वचून शेळपाला ताकाय हांव बरो फेस्त मारता. देव बरें करूं मानादीक पाव तुमकां. आतां मानादीक पाव स्थानीक आनी मानादीक वळटात आमकां उल्हास पाठव मुखार येता. मानादीक पाव रोनाल्ड कुटिनो प्रस्तुत सिवल डिटेंट ये वावून आसात.
विकलकरांनो आणि आमच्या त्यांच्या नव्या त्यांच्या संभ्रमान वाचुच्या केलेल्या समेत मोगाच्या तयार केलेल्या बाप वरती आणि बाप गाणे हांच्या कुटुंबाची परिचय करून म्हाका सांगिल्ले आहे त्या कार्यक्रमाच्या दुर्गारान ज्या ब्रिगेडीच्या अधिकाराक येजमान्याक हांव पयल्या सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा निकोलस मोंतेरो आणि गिटा डिसोजा बेळाच्या कोल्लंगणा बेळा विलेजीच्या कोल्लंगणात तांचो निवास भवन आशिल्लो 6 वर्सांचे लग्नाची दिणी संपयली आणि 16 वर्सां आदी नारायणवाडी विलेजीच्या कुमराजे वाड्याच्या मातेरीत ताणें तांचें जिवन संघर्षण जालें देवविलासीचें कुटुंब क्रिस्तेचें कुटुंब रेल्वेचें कुटुंब ट्रकीचें कुटुंब सगळे कुटुंब तांणी अशें वाडयलें की देवाचें आमूण एकानंतर एक फुलोवन आयलीं आनी उदाहरण 6 वर्सां आदी तांणी ही गरजेक आमकां लागीं जायते सदां आमी ताचो अवकाश मेळचे म्हणल्यार एकाच उद्देशा खातीर पाटेरीचो जागो पडलो आनी लागशिल्लो जागो काडलेलो आनी जावं दिसाचें भुरग्यांक मिसाळाचें देवळांचेर वाडोवचें कार्यक्रम करप निकोलस मोंतेरो ब्रिगेडीचो उपाध्यक्ष जावन ह्या ब्रिगेडीक ताणें धडाड सभा दिल्या हांव मानतात की फातोरकातरचो व्यक्ती घट्ट आसात मदीं तशेंच फुडें तशेंच कुटुंबांत ताणें घट्ट कुटुंब ताणें बांदलें आज आमी प्रत्येक रितीन मेळटात आनी निकोलस मोंतेरो आमी उल्हास जावं कित्याक म्हळ्यार तांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी 4 जाणांक ताणें देवाच्या सेवेक समर्पण दिलां तांच्या पैकी प्रथम जावन आसा डॅनी मोंतेरो घट्ट तरणाटो एलएसएस कॉलेज शिकताना स्पोर्ट्सांत फक्त प्रायज जाल्यार आपणायली ताच्या उपरांत कापोजेन मेळान ताणें समारंभां घेतली पूण म्हज्या लागीं आयलो आनी म्हणलो म्हाका एक मिशनरी जाय म्हाका कापोजेन मेळान म्हाका खुशी आसा पूण ताची व्हडली खुशी आसा म्हाका मिशनरी जावन देवाची सेवा करीत त्या देखून म्हाका खंयच्याय जायती जाता तुमी घडी म्हणून आलो आनी हांवें त्या वेळार काय जाणांची भेट केली आनी खंय आमी बाबा मेळोन आयलो आनी दिसता बाबा येयले पडले तुजें ताणें ताका मांडलेलें थंय 2 वर्सां रेजिडेंसीच्या भुरग्यांक ताणें तरबेती दिली रेजिडेंसीच्या ओरिएंटेशनाच्या भुरग्यांक ताणें तरबेती दिली इंग्लिशांत आनी ताच्या उपरांत शिलाँगाच्या सेमिनारींत 1 वर्स ताणें थियोलॉजी दिली पूण थंय तो खंयचो हावो ताका लागल ना आनी परत तो फाटीं आयलो आनी मंगळूर जेन्सी बसलो जावन म्हज्या लागीं मेळालो हांवें ताणें मंगळूरचो विचार दुसऱ्या जॉयन जाल्ल्यान हांव वचून हाडलें त्या देखून तुजें नशीब बरें आसा जाल्यार आनी तुजी सेवा ह्या जीएसटी फावो म्हूण देवाक दिसलें जाल्यार तूं कशें कर म्हूण सांगलें आनी देवाक तें बरी म्हूण दिसलें आनी ताका मंगळूर जीएसटीचो अवकाश मेळ्ळो आनी आज तो हांगासर आमच्या एक रितीन ज्या जाता म्हणल्यार आयकून आमकां संतोश भोगता ताची देणी वरती देणी घेवन जावन आसा स्पोर्ट्स सगळे बढिया एक प्रिचिंग सुवार्ता प्रकट करचे त्यांनी येवच्या आयतारा धर्म म्हणटायची भायर त्यांनी हांगासरले कार्यक्रमाचो एक अरेंजमेंट करपाची भायर खंयचीय प्रिचिंगा मेळ्ळा ताका सांगार जालें तो फिरावलें खऱ्या आनी दुसरें कृषी ताच्या बापायन दिल्ली जे ताणें घेतल्या आनी ताच्या बापायन हांगासर ह्या सगळ्याक उतराचो जागो गोड जागो आसलो तशें कृषीन परिवर्तन केलां म्हणून एक कडेन 3 म्हळ्यार 2 म्हळ्यार दिसता तशेंच ताचे मागीर प्रत्येकय विशेष उर्बा आसा आनी ही उर्बा तो मुखार संघर्ष म्हणटलो म्हणून आमकां स्टडी करता त्यांनी उपरांत क्रिस्टल मारेला येतली थंयच्यान गव्हर्मेंटाक आतां टीचर जावन आसा आनी सिस्टर जावन आसा तिचें फायनल प्रोफेशन पूर्ण त्या वर्साक जाल्लें ताचे उपरांत जोसेफ मोंतेरो रस्त्यान सुदारी हांव येवपाक कोण येतो जालें गरजेचो त्या देखून मुंबय गेल्या रिपोर्टून फाटीं येता घालका पसून म्हणटा सरलो पसून हांव येवपाक येता म्हणजे फाटीं येता अशें तांच्या घरांत आसा ताचे उपरांत जॉन मोंतेरो दिल्ली जीएसटीचेर ह्या सरकाराच्या खातीर फिलॉसॉफी 3rd इयरान तत्वशास्त्र 3ऱ्या वर्सांत तो शिकून आसा आतां जलंधर आसा ताचे उपरांत ब्रदर अलेक्स मोंतेरो रायबरेली जीएसटीचे खातीर फिलॉसॉफी अलाहाबादांत फिलॉसॉफी शिकता पयल्या वर्सांत आसा तो हांगासर आयला
म्हणजे या कुटुंबाची आणि मोठ्याने तुमका परिचय केले. आता आम्ही अनेक कुटुंबाकडे बाप पडते ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಬರಗ ಮೇಲೆ 70 ಏಪ್ರಿಲ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅದು ಮತ್ತು ದಿವಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಗಾಪ್ಪ ಸಿಗ್ಲು ರೀಜೆನ್ಸಿ ದತ್ತಸ್ ಸೆಮಿನರಿ ಬರಗ ಮೇಲೆ 85 ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೋ ರೀಜೆನ್ಸಿ ದತ್ತಸ್ ಫ್ರೀ ರೀಜೆನ್ಸಿ ನಾವು ಅಂಗಲ್ಲ ಫ್ರೀ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಅಡ್ಡೈವಾ ಈಗ ಕಾಣೋದ ಫ್ರೀ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಕಾಣಿಗೆ ತರಾವದ ಮಾಡಿ ಏನ कोण तुझ्या ओकेशनाने गच्च प्रवासाजवळ विवेचनचे मला अर्ध्यावाचा मोगीला सळसळीत बसला होते नांदला काढणे मस्त असतं तो म्हणाला खंडे जाऊन म्हणजे रात्रीप्रमाणे वावरता असे म्हणालो त्याचे पण माझ्या खाल्ले जाई तर कांडे म्हणा आणि असे विवेचनचे येणार तो त्याने वावर केलो सिस्टर लुसी घेत होता सिल्वर जुबली बेली हंपा आज आचरण करण्याचा त्याच्या या संदर्भाने आम्ही सकाळी गावाला लागत आहोत आणि सकाळी गाडी गावात निघाली त्यानंतर आयरेन देत होता जेरोम देत होता एखादर ऑनलाईन आधी देत होता अँड्रॉइड देत होता बीसी देत होता एखादर झाला पॉवरस्टीन देत होता आणि डेजी देत होता साधाराचे वेदांत जीवनातात जीवनातात मॉली देत होता आणि सिरियल राखता आणि त्यांच्यावर माझ्याला विमान कुटुंब वाढली आज देवाचे हालचाल कळला आणि देवाचे काम बरे काम सुंदर करून तो ऐकत झाला आधी कामाचा त्याने त्यांना बाप वाटते बाप त्याने प्रत्येक व्यक्तीला देवप्रेम म्हणत असताना एक विषय सांगता दोन्ही मात कुटमा देवगिरांचे कुटमा मागण्याचे कुटमा सात वरांचा वेळ झाला म्हणत असताना निकोलस मंदिराच्या घरात तुम्ही गेल्यावर तो तुमचा उराव मिळणार ते तुमचं सुरू झालं होतं सात पाऊन साडेसात तुमचा मागण्याचाच वेळ एक देवगिरांचे कुटाम त्याचे पण तितके देवापणे बाप वाळटे तांचे कुटाम मागण्याचे कुटाम अव सातवरा संगीर वसन वाळटे गिरवतो ना पण त्याला मागण्याचे कुटाम म्हणा तिथं बाबा जय बाबा त्यांचं कारण पडीत असताना देवबरी करून मनाचे बाप प्रणाल सुटीने तुमका नव्या यांच्या त्यांची फारीचे करून देऊन त्यांना बरे मागले आहे बघायचं ना बरल्या कल्याण देव मुले चलो भावाच्या मुखात नव्या कल्याण देव मुलेचा जेजू मुखात पण आज वय आजही देव मुलेचा पापसाईत बीज आणि याच्या मुखात आमच्या संघाचा अर्थात ख्रिस्ताच्या मोवाड मोगान भरले आमचे गोळे अधिक मानाधिक दोतर जवी पावसोच हा वांचाला घेऊन चालतेपणे विनंती करता तुमची ती प्रेरणाची बुद्धा आणि मोगाचा संदेश आमकां देऊन करे म्हण तुझ्या बघायच्या बाबा बहिणीनो नव्या बांधल्यापाची त्याच्या कुटुंबाची मुलं आमकां कर दिली बरी कुटुंबा मागे वन कुटुंबा मागण्याची कुटुंबा देखील बरीच कुटुंबा अशें आयकत आसतना म्हाका एक आयकल्ल्या काणी असो उदास येता एक ल्हानशें कुटाम त्या कुटुंबांत एक भुरगें चलो भुरगें ताका बऱ्या देखी बरीच रितीन आवय बापायन वाजयलें बरें नाचलें ताका शिकयलें देवघरांत ताचे तें गेल्ली आनी ताका सांगलें आमी नाचलेल्या वेळार कोणी आयल्यार तुवें तांकां बरें केल्लें बसलें सांगचें ताचे कडेन बरें उलयचें आनी तांचे कडेन तांकां इल्लो वेळ आयिल्लो तो संतोशान पसून खूब मोकळेचें आनी ताणें म्हणलें आयल्या वेळार आणखी आयल्यार आणखी तूं कशें आसाय आनी तुका कसो आसा आणखी आयलो जाल्यार कशें सारकें भुरग्यांक पाव कसो आसा वायट कशें आसा अशें सांगून दिलें तेचे आवय बापायन आसल्या वेळार तुज्या तें आयली ती आणखी आयली आनी ते बसयलें आनी तुका कसो आसा म्हणून विचारलें आमचे बरो आसा भुरगीं कशीं आसात अशें एकूच तिगेचो विचार आयलो भितर
बाकी लोक करतात असताना प्रत्येक खाणं किती म्हणून ते बोलवून जेवण कळले ना तुझ्या माझं जे चुकवतो आता पण म्हणाले की त्या लहान भुरग्याक पाद्रापामधलो आणि जेजूमधलो संबंध गुंतवासलो जायचे आयच्या दिसा आमी एकामेकांची कित्याक म्हळ्यार आज एकदा तुमचे भुरगे तुमच्या कुटुंबांतले जेजू सारखे जावंक ते मुखार सरल्यात आनी एक क्रिस्त ते जाल्यात आज तांच्या कुटुंबाक खंडिता तो संतोष पाहिलो न्ही वो संतोष भितर आत्मीक संतोषाने नादोस काय कित्याक त्या संतोषांत विशेष तरान देव मेळ्ळें जावन आसा देवान हो संतोष खंडीत जावन तांकां आनी तांच्या कुटुंबाच्यांक आवय बापायक प्रत्येक तरान तो संतोष आज दिला म्हणून हांवें खंडीत जावन सांगीत कित्याक आज तांणी तांच्या भुरग्याक देवाक भेटून दिला जाल्यार देवान तांकां ताचे खाण गेल्यात आनी त्या देखून देव उपकारी म्हणान त्या कुटुंबाक तो संतोष ती दादूच काय दितात म्हणून हांवें खंडीत जावन सांगीत आज हांव त्या पंदराच्या आवय आनी बापायक भोव संतोषान उरला वाटयता आनी त्याच्या सणाचा देव तुमकां सदोशी बापाय तांचे मुखांतरेन बेसांवान दिवन दी म्हणून मागता खरें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमचें तें उदार मोल तुमचो तो त्याग तुमी केलो देवा खातीर मंगळूरच्या दियेचे खातीर शिकाप जाल्लेच उलोवलें वच एक काम कर आनी आमच्या कुटुंबांचें तुजें बरें कर ह्या भायर वच पळय वच बरें वचून आमचें इल्लें कुटुंब आनी बऱ्या तुजें पावली येरावळी आनी बरें जावं येत रेट जावं येत असलें तांच्या मतींत येवंक पुना आनी त्या दिसा आवय बापाय 5 जाणां भुरग्यां भुरगीं 14 जाणांक देवाक दिला इतलो त्याग पवित्र पुस्तक असल्या कुटुंबाक वाकरता धीर स्त्री म्हणा वैक पवित्र पुस्तक म्हणटा खंडीत जावन ही जावन धैर्यादीक आवय बापूय तांच्या भुरग्यांक देवाच्या साखरेक भेटोवन दिली तशेंच आनी एका कुटुंबाक दोगां देवाक ताणें भेटयल्यात देखून हांवें तुमकां दिवचो उलो म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो वो जाल्लो केल्यात जाल्यार 2 कारण एक जर हांव वतलो काय तुमकां वोटीक हजर जावं अवकाश कर दिवच्या खातीर ताचें सांगता आनी एक कारण जावन आसा ह्या वोटीच्या ह्या सेरेमनी मुखांतर थोड्याक म्हणी तरणाट्यांक चल्याक आनी चलये देव आपोणे ताच्या खालसांत ते बी फोडो दी हांचे जावन बऱ्या भुरग्यांक प्रेरण मेळोवन दी म्हणलो उद्देश आमचो आनी हो उद्देश जारी करूंक आमचे भुरगे मुखार येतले आनी तुमी आवय बापूय या आवय बापायची एक काळ घेवन देवा ते उद्दार जातल्यात आनी जायते म्हूण हांव उलोव दिता आमच्या पाद्रा बापासो तुमी मागिचे आमकां बरें पाद्राक जाय आमचो भावाक तो घट करूंक तो चलोन उलोवंक भावाक ते तिणी आमकां प्रेरण मेळोवंक देवाची उदारण म्हणून जीवनाक मुखार जाय आनी बरें पाद्राक जाय देखून मोगाचेरो पाद्रा बापासो तुमी मागा तुमचे मागणे आमकां चड आनी चड कित्याक आसा आज हांव विशेश तरेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना त्या प्रकृतीच्या पिडाराची आनी ताच्या संगता वाव उरलेल्या सर्वांक
हांव आकारीन जावन आसा देव बरें करूं म्हणटा हांगासर गोड जावं खूब ताणें साथ दिल्ल्या खातीर ताणें वाव काडिल्ल्या खातीर आनी ह्या नव्या पत्रावांचेर तुमच्या शुभेच्छाच्या नांवान हांव उल्हास दिता तांकां बरें मागता आमचो आप सायबल संदेश दिवलो निमाण्याकडे संदेशांत म्हणालो एका ह्या जगाची जिणी मोरयेच्या जिणेक शरीक केलें म्हणून मोरी तिने भगव्याच्या पेरेक दिलें उतार हांव तयार आसा म्हणून तिच्या सगळ्या जिणेक तिने फाळिल्लें तुम्ही आज तेंचो उतार दिलो सोमयाक हांव तयार आसा म्हळें ताच्या उपरांत तुम्ही समज दिले मोरये बरी तुमचें जीवन देवाची खुशी तुमच्या जिणेक दिवच्याक मोरये बरी सादे खालसे तुम्ही जावच्याक मोरये बरी गुपीत जिणी जावं कश्टाची जिणी जावं त्यागाची जिणी जावं तुमकां घेतली जिणी देवाच्या शेतांत वावूरत आसतना मेळटाली मोरयेची खाण घेवन तसली जिणी जिवन तिसरें अंपार मोरी तुमकां प्रेरण आनी देख दिवली तिच्या मजतीन तुमचें यादीचें जीवन संतोशाचें जावं दी रस्त्याचेर जावं दी आनी तुमच्या याद्याची सेवे मुखांतर देवाचें राज आमच्या देश स्थापन जावं दी विस्तारून दी चड जावं दी हेच म्हजी आशा हेच म्हजें मागणें देव बरें करूं. देव बरें करूं पवित्र बाब तुमकां तुमच्या त्या प्रेरणेच्या उतरांक. आता नारापाटीची गायन मंडळी हांगासर आयची आसा नव्या सांग उल्हासून एका उल्हासाच्या गिताचो वेळ.
मोठ्या मागाठ्यानं दीस आयचो मोठो आणि तुमचो हो दीस आज फावो केला त्या क्रियेक देवान आमकां ताणें म्हाका रचला म्हाका बसला म्हाका सांबाळला ताणें म्हाका विसला ताच्या नटांनी चलोवन म्हाका आदार दिला आज ताणें म्हाका हो सेक्रमेंटांत थेर येयला आनी ताचो सेवक जावन वेंचून काडला हो संभ्रम आज ताणें सोबयला ताच्या त्या उसयल्या हातांत ताच्या मोगाच्या कवळेंत आमी तर एक जाल्या त्या देवाक हांव वांग दिता हांव अर्जन दिता हांव भोगला दिता आनी ताचे देखावा आनीकी हांव मागता मोगाच्यान प्रत्येक जे बरें करूं म्हणटा आमच्या भोवमाना देखील गौरी बापांत आमकां तेगाक आज हांगासर नारायणपाडी येवन वेजाची दिश्ट दिवन आमचे हात लावन वेजन भावांच्या पंगडांत आमकां एक करून त्या जेसींत आमकां वावरूंक अवकाश करून दिला ताका हांव म्हज्या काळजांत लावन उपकार आवडटा हांव कसो विसरूं जर हांव विसलो हांव थंय वचूं म्हज्या माय बापाक वय हांव मलगडो वचूं व्हडली जबाबदारी म्हज्या खांद्यार आसली जाल्यार म्हज्या बापान मुकून घेतली आनी म्हळें कितें जाय जाल्यार शिक कितेंय कर पूण म्हजे खातीर फाटीं रावं नाका आनी त्याच ताच्या बेसावांनी म्हज्या माय बापान म्हाका भेटलें आनी आज त्या विधीचेर हांव करता तांणी जायतो सापेरीत केला कितले कश्टयदारी तांणी म्हाका सांगनासतना तांच्या कश्टांतलें आसलें उलोवन म्हाका दिवन तांणी म्हाका ल्हान व्हड करून आज म्हाका ह्या वेळी घडोवचे वरी तांणी म्हाका हो केला तांच्या प्रोत्साहाक तांच्या प्रेरणाक तांच्या आदाराक बऱ्या मनाक हांव आभारी जावन आसा आनी ह्या उपकारी मनाचो गुर्त जावन आज हांव तुमचे मुखार तो मानाचो देव तांकां अर्पिता ते पयलीं हांव तें बरें करूं म्हणटा म्हणजे तेगी भाव म्हाका भोव मोगाचे खंयच्याय रितीन म्हाका येदुरी दुखयले ना तांणी खंयच्याय उतार ते मान दिताले आनी म्हाका सणा दिताले प्रोत्साहन दिताले म्हज्या बाबानो आज हांव तुमचो उपकार बाबडटा आनी कितें सांगता हांव आज करो तुमी राव म्हण मागता म्हज्या चड तेल्या देवांक खूब मनशांक मोगाच्यांक तुमच्या मागण्याक तुमच्या प्रोत्साहाक हांव आभारी जावन आसा ल्हान सावन म्हाका शिकोवप दिल्या चड शिक्षकांक आज उदास तांकां उपकार आवडटा आनी तांकांय देव बरें करूं म्हणटा देवान म्हाका आपयलें देवाच्या वाटेन म्हाका चलोवंक वाट दाखयलें आमच्या बिगारान पयलेंच्या बिगारान भोवमानाक फादर विन्सेंट ताणें म्हाका मार्गदर्शन दिवन प्रोत्साहन दिवन म्हाका संदेश धाडलें ताच्या बऱ्या मनाक आनी म्हाका दिल्ल्या प्रोत्साहनाक ताका हांव आभारी आनी खंत उपकार आवडटा देवान आपयतना म्हाका आस्को दिलो जावन आसा कापूची मेळ आज तांच्या संगता हांव कापूची न्ही तरी ते आज तुजे संगता सदांच हांगासर फाटल्या बसात लोक वचता तांच्या संगता हांव जियेला त्या येदाची जिणेचेर तांणी घाला बुन्याद ही जेजूच्या मोगाची आवडटाची सत्य वाटेन म्हाका चलोवंक जेजूचो मोग करूंक तांणी शिकयला प्रत्येक जावन संदेश जिवनांत तिरस्कार जावन आसलें फादर सायमन रिको वा चार्ल्स सर्दाना वा टॅरन्स फादर जेमी सिक्वेरा फादर रेमेडे सिक्वेरा हांकां हांव अर्ज जावन उपकार आवडटा तशेंच तुवें सांगता शिकिल्ल्या म्हज्या भावांकूय हांव अर्ज जावन उपकार आवडटा आनी असली तिरस्कार जावन म्हाका कुमो केल्या फादर सायमन रिको आनी फादर रोशनाकूय हांव अर्ज जावन उपकार आवडटा हो मोगाच्या पदरान हांव तुमच्या सांगता कापूची न्ही पूण तुमचो कापुचिनाचो सांफ्रांचो स्पिरीट हांव सोडला आनी कितो स्पिरीट म्हळ्यार सांगता आसता सांफ्रांचच्या नटान हांव आनी सरवून आसा तुमकां देव बरें करूं म्हज्या खालसांत आपले मिशनरी जिवन जियेचें म्हणून आतां एक अवकाश दिल्लो कोहिमाच्या देवागेन
बेस्ट अब्राहम आरंजी म्हणटाचे ताणें म्हाका केजी कांजले 3 वर्सां म्हाका त्या केजी मस्त तरेने हो करून ताणें म्हाका कुमो केला तशेंच तुज्या पाद्रेवांनी म्हाका जायते प्रोत्साहन आनी सहायता केला तितले पयस जावन आज 2 पाद्रेवांक आयल्यात एक आमचो कोडयाचो फादर रिचर्ड फर्नांडीस आनी एक फादर थॉमस डायांगल तो हांगासर आसा रिचर्ड फर्नांडीस निदानांचो न्यायको नकोंबरो ताणें एक दीस राती एका इगर्जेक सेवा दिवन फाटी वेता आसतना ताका उग्रवादी गुळे मारले 8-9 गुळे ताका मारलेले एक हातान एका उडोवन आनी ताका हात गुंड जावा आनी तो चिकित्सा घेवन आसा जाल्यार तो म्हजो इश्ट म्हज्या मोगान तो हांगासर आयला आनी बसला एक फावटी नमस्कार तो आनी त्याच जाग्यार गौरव नाशेता ताका आमी आमच्या मागीर सहायता दिल्या तितून सेवा देवा खंय म्हाजे सेवा देवांचे तिच्या लोकांचो हांव लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव एक वर्स देवशास्त्र शिलाँग मेघालयांत हांव शिकलो तेंच्या डिरेक्टरांक आनी तेंच्या पाद्रेवांक आनी तेंच्या गांवांचो हांव उपकार करता तेंचे सभासदान येता म्हाका सांगलें ह्या देवीक हांगासर आमचे नांदर झाल्याचे देखून ते घेवन हांगासर हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमच्या मोबायल दिसपाचो तो आमचो डिरेक्टर जावन आसतना म्हाका ताणें ह्या सुमेरीची भरती जावन एक अवकाश घेवन दिल्लो आनी ते सुद्दां जावपाक ताणें म्हाका एक काण घेतलें ताच्या हांव उदार मनान बऱ्या खर्चान आज हांव तुमच्या फेनात आसा म्हाका गौरी बापानो तुमकां देव बरें करूं आनी हांव तुमचो विश्वासी सपोर्ट तुमकां हांव बसयता देव बरें करूं फाटल्या 3 वर्सांनी हांव जे पसंत शिकता आसतना म्हाका आयकल्ली सेवा दिवंक 3 ब्रिगेड मेळिल्ले जे ब्रिगेड खाययार आनी पक्षी गेले त्या जे ब्रिगेड सुविधार भोवमानादीक लॉरेन्स फर्नांडीस खाययार ब्रिगेड सुविधार भोवमानादीक एलियास डिसोजा आनी पक्षी गेले सुविधार भोवमानादीक बेसिल वास आनी आमकां म्हाका सभाघर आनी म्हाका म्हजे जने उद्देश करूंक अवकाश करून दिला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तेंचे क्रिकेट तिनूय क्रिकेटच्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा व्हडल्या संख्यान जे हांगा आयल्यात तुमकां देव बरें करूं आनी ह्या कुटुंबांक वांटो घेतल्यात तुमकां आभार मानता तेचे क्रिकेटचे 42 दीस म्हाका तयार जावन मियाच्या पवित्र भुमीर म्हणजे भांगार करशिले निजायकी म्हाका भोव तुमचो जोडलो बरी तयार करून म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो तेंचो विकार भोवमानादीक व्हडलेल्यान दीस आसा ताच्या तेची बरी जीवन वगैरे म्हाका एक यश कशें जावन जी म्हणटा म्हाका दाखोवन दिलें आनी तेंच्या लोकांनी निजायकी म्हाका म्हजो मोग केलो हांवें केल्या चडकांनी म्हजो मोग केला व्हडल्या संख्यांचे हांगा आयल्यात मी आजच्या देव जालो तुमकां देव बरें करूं मोबायल केलो आयच्या दिसा हांव चोडवळा निजायकी आमी ते गिरांक चोडल्यात हांवें तुमचो मोग केले म्हणजे दिसलें चड तुमी आमचो मोग केला प्रत्येक जावन म्हज्या क्रिकेटीच्या म्हज्या भावा भयणीक हांव विसरचो ना विसरल्यानी म्हाका देव भोगचो ना तुमकां सगळ्यांक ल्हान भुरग्यांक हांव व्हडा म्हणटरी चड संस्थेच्या सगळ संघ्यांक आमी म्हज्या मुखार विचाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे खातीर हांव बऱ्या मागतलो हांवें जिवावरी चडोवंक आसा करपूंक आसा एक लेटर जावन जिवाक ताचो उजवाड ना ताका उजवाड येवंक आसा हांवें देवाचो उजवाड क्रिस्ताचो तो हांवें चलोवन सभासनाक घेवंक आसा तुजे फाटी म्हाका भंय दिसता हांव हो उजवाड घरच्या बांदार येयली हो वाऱ्याचो उजवाड पळयली तर तशें जाल्यार हो संभ्रम निर्माण जायत देखून हो बगयतलो पळय तुमचे मागणे म्हाका आनीक गरज आसा म्हणजे सांगता तुमच्या मागण्यांत रावा हांवूय म्हज्या मागण्यांत तुमच्या सांगता आसा आज हांव नांवां नुस्तार पळोवंक जाल्यार म्हजे वरी जावचें ना तुमची सगळ्यांची नांवां म्हज्या काळजांत खांदयल्यात आनी तुमचो उगडास त्या रगत चलता म्हणसरी म्हाका उदास आसतलें आनी तुमचे खातीर हांव मागतलो तुका सगळ्यांक हांगासर चड येतात गांवांक क्रेडीट भाव भयणीक तुमकां सर्वांक मोबायलांत देव बरें करूं त्यांच्या काळजात असलेली ती वगणां आमच्या मुखार दवरतले तर बहिणीनो आणि तसे माझ्या मगाच्या सर्वांना आज मध्ये खालीच संतोषाच्या उमाळ्याने भरला उल्हासाच्या लागाने चढता एक जी कावर आपणेला म्हणजे श्रद्धेने अनंत करी चला तिच्या
आज म्हणजे तसे तुमचे क्रमांक ते एक प्रकरण आशा पण दाखवल्या म्हणजे आवाज या दर्शनाला जीवदुरीचा मला विशेष रीतीने आपण शिपाई काढून दिसून काढला म्हणजे काळजाचा उत्साही मन उमाळवण्याचा आणि हे उमाळले उत्साह आशेचा या संतांच्या उमाळ्याने म्हणून हांव व दिवस हो केल्या पोळी सिंधारीक पयले जावन हांव अर्धांडीचा कित्याक निजाची हो आशंका पण दवरलो बाकी दिवस जावन आसा दुसरें हांव उपकार दवरता आमच्या मुखार गोळी वापरतो तांणी आज म्हाका ही येसाची रिक्षा दिल्या खातीर आनी मंगळूर जेसी वावरूंक आपोवणे दिल्या खातीर उपकार हांव दवरता नारायणवाडी तुजे कविकार फादर जयनीश सांगतो कित्याक म्हजी येसाची रिक्षा हांगाच रस्त्या खातीर तांणी म्हाका अवकाश करून दिलो आनी सगळी जबाबदारी म्हणजे बरी तांणी म्हाका काणी घेवन म्हाका कितेंच रजावळ नासतना नाशिल्लें नांव मेळ्ळें बरें करून व्हड संतोशान संग्रामान वो ही येसाची रिक्षा आमच्या खातीर म्हाका तांणी आदार दिला आनी तशेंच हांव उपकार दवरता नारायणवाडी संस्कृतकारांचो तांणी तांचो अमूल्य वेळ आमच्या आवडी खातीर वचूंक फावो केल्या खातीर उपकार हांव दवरता म्हज्या मुखार आवय बापायचो म्हजो दर्शांनी तिणी तांची तरी तांणी म्हाका देवाची खुशी करूंक एक याद काम तिणी करूंक म्हाका उदाहरण मनाक धाडला देखून हांव तांचो उपकार दवरता आनी उपकारी मन जावन हांव तांकां मोगाचे देवे दाखयतां तशेंच म्हजो एक धाकटू तिमोथीचो आनी ओनी मागीचो आनी तशेंच तांची भुरगीं जेनिका आनी जोनिकाचो आनी तशेंच हांव उपकार दवरता लिना म्हज्या भयणीचो घरांत रावताले घरांत रावन सगळ्यांचे सेवा ते करता पिडेच जगांनी कितेंच जाता नासतना सगळ्यांचो मोग ते करता घरांत एक जिवाळ जावन ते आसा हांव उपकार दवरता म्हज्या व्हडल्या भयणी तेरेसाचो तशेंच भावाची फ्रांसिसाचो आनी तांची भुरगीं सानिका आनी सज्जलाचो उपकार हांव दवरता बेन्नी म्हज्या बायलेचो आनी भावाची फ्रांसिसाचो तशेंच तांचे भुरगें उपकार हांव दवरता म्हजो धाकटो भाऊ पॅट्रीक राजू प्रवीण आनी भयणी मेघल आनी निर्मला हांचो आनी सगळ्यांनी म्हाका म्हज्या जिणेंत मस्त मोग दिला मोगांचे जीवन आसात म्हाका कितेंच कंटिन्यू करून कडिनात रजे हांव घरा येयल्यार मस्त संतोश म्हाका दितात देखून म्हज्या भावंडांना तुमकां हांव मस्त देव करून म्हणटा उपकार हांव दवरता म्हज्या पेऱ्यांचो म्हज्या मामाचो आगयांचो मावश्यांचो बापूंचो प्रत्येक जावन आयच्या दिसा म्हजे वयची उलयल्या म्हजो मोगाचो मामू फादर टॉमास डिसोजा वय तांणी उमेद म्हाका व्हडलें शिकाप दिलें कित्याक हांवें 7 वर्सां नारावणीक म्हजे गळी मारीत तशें आयज म्हाका कितें जाल्यार तांणीच म्हाका आदार दिल्लो जावन आसा देखून तांकां हांव काळजांत सावन उपकार दवरता उपकार हांव दवरता म्हजो सगळो विकार बेळाचो विकार फादर पावलूचो तशेंच तेजे कृष्णा शाळेचे कृष्णांचो आनी तशेंच म्हज्या प्रधानमंत्री कृष्णा येताले कृष्णांचो तेंच्या सुरतकारांचो प्रत्येक जावन रोमन स्टीवन आनी ब्रदर जोसेफाचो उपकार हांव दवरता सगळो म्हज्या इश्टादिनकाराचो मजबूत आनी म्हज्या सुंदरी सर्वाती वेळार तांणी म्हाका आदार दिला तशेंच आयचे एकादी सुदर्शन खातीर तांणी म्हाका मुद्दो आदार दिला देखून तुमकां हांव काळजांत सावन उपकार दवरता आज हांव उपकार दवरता म्हज्या सुंदरी सर्वाती लोकांचो त्या वेळार हांव करता वायफीचो कित्याक भावांनी बाप वायफी आमी वचूंक 10 वर्सां शिकयल्या आनी ह्या 10 वर्सांनी आमच्या सुंदरीच्या सर्वेतरांनी आमकां मस्त सर्वेती दिल्या आमी बरें याद आसता आमच्या खातीर आनी तांचे पैकी म्हजे आत्मीक ब्रदर राम आशिल्ले फादर आपोलीन फादर वालेरियन फादर रॉक्टिकोल फादर प्रभू आनी फादर जॉन फर्नांडीस आमचे रेक्टर जावन आशिल्ले फादर रिचर्ड कुकेरा प्रदीप कुकेरा आनी आमचोच मागाचो गोडे बाप लुईस तशेंच दोन रेक्टर फादर फ्रेंड बी ग्रेरा हांकांय हांव काळजांत सावन म्हज्या आनी वायफीच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा हांवें आयज तराची तब्येत जोडिल्ली 4 शिकत आनी ती जावन आसात
बेळवाई मुकामार अध्यापाडे आणि आतुरांचे बेळवाई अधिकार मानाचे हेनरी मसादो तसेच अध्यापाडेचो फादर रोनाल्ड सोजू मुकामारचो फादर रेमंड महाराज आणि तसेच अब्दुल सलीका फादर जॉर्ज फर्नांडीस आणि म्हाका मंजूर तर्फे दिल्या सदैव फादर जॉर्ज फर्नांडीसान म्हज्या देवकामाची तर्फे वेळार म्हाका ताणें मोठो आदार दिला तशेंच त्या परिस्थितींत मोठो लोक हांगासर आदार केला देखून तुमकां आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच म्हज्या मोगाच्या आपोवण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या सर्वांक ज्यातकांक आनी मोगाच्या पंचपंचकांक आयिल्ल्या सर्वांक एका उतरान देव बरें करूं म्हणून म्हजी 2 उतरां आखय करता देव बरें करूं मानाली बाबा तुमकां आता मानाली वायटर तांच्या काळजांत आसलेली ती गोपणां आमचे मुखार दवरतले मोगाच्यानो हेरोळचो तुमकां आयकोन पुरो जाला जाल्यार आयच्या दिसाचे हें कार्य सभायेन मारून हाडून कारण जाल्यार तुमच्या सुनेत्रांचो उपकार गोडचो म्हजो कायदो जावन आसा हेरोळ म्हाका शिकयल्या आनी हे कार्याच्या मागीर कुमकल्या सर्वांचो उपकार दोगी या जाकांनी म्हजें आनी आनी तांचें नांव दवरना आनी तेणें सोडून उरलें काम कितें आसा तें करूंक हांव संतोश पावतां पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा म्हज्या माय बापाक तांणी म्हाका इतल्या मोगान वाडयलां शिराप दिला आनी आज देवाच्या सेवेक समर्पूण देवाचो यज्ञ जावंक म्हाका तांणी आपोवणें दिला तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी मोगाची काणी जावन फुलांचेर आनी तांकां हांव मान पटयतां मोगाच्यानो म्हजे गोंय जावन आसा सिस्टर गोची ल्हान जावन जें प्रमाणाचेर म्हाका सर्व रितीन तिणें आदार दिला आनी आज हांव देवाचो याद जावन कारण जाल्यार कडी जावन 3 कारांचो आसा म्हूण हांव सांगता आनी ह्या संदर्भांत ती दिवसभरी जुबली आदारीत करता आसतना ती काय दिलो अर्पण हांव मान पटयतां हांव आयचें कार्य त्या सिस्टेम कंप्रोमिसान जायते जाल्यार कारण आमचे विकार आनी वेळाचे विकारांचे दोगांयचोय हांव उपकार दवरतां कितेंय इल्लें चडून येता आसतना फादर देसा कडेन हांव मान पटयतां सांगातात हांगासर आयिल्ल्या वाड्याच्या सर्व पिकांक हांव उपकार दवरतां तांकां देव बरें करूं हांगासर आमची कॉमेंटाची शिक्षण आसा भोव बरें मस्त म्हयन्याक हांव उणेर हांवें सांगितलें तांणी तांचो घाम आटयला आनी ह्या कार्याक सोप दिवचो सर्व रितीन ताणें वळयल्यार तांचो सर्वांचो हांव काळजांत जावन उपकार दवरतां ती जावन आसात आमची सिस्टर आयरीन सुपेरियर सिस्टर लिना सिस्टर जिली आनी सिस्टर तांकां कमेंटांक हांव देव बरें करूं म्हणटा संगताक आयच्या कार्यक्रमाक भोव रितीन वांटून दिला जायते संत हांगासर आसा केले आनी ह्या समितीनी भोव भरभरून हें कार्य संपयलां त्या सर्व समितींक हांव देव बरें करूं म्हणटा तांच्या मुखेल्यांक देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक सांस्कृतीक समिती जावन सर्व रितीची जबाबदारी वचून गेल्या सिस्टर आयरीन लिटुर्जीक समिती सिस्टर लिना डेकोरेशन समिती रोजरेन मोतेरो जीवन समिती अबेल सोजा पातेरी पत्र व्यवहार एडवर्ड सोजो ताळेबैल मोटवा समिती अल्बन डिसोज ह्या सर्व मुखेल्यांनी तांच्या संघाचा भोव बरें हें कार्य उच्च उमेदीन आसा केला तांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा संघाचे चड संत आमच्या हांगासर जायते संत आमचे आसात दीस आनी रात बेगीन आसतना ह्या कार्याची खूब करूंक सेवा वयल्यार प्रत्येकान हांव उपकार दवरतां कॅथोलीक सभा लिजन उमेदी हांगासर मोडला आसा जाल्यार सदां 2 म्हयन्यां जावन तांणी हें काम केलां मोडला वयलें आनी हांव म्हाका खूब दिवच्याक संघात मर्याद जडलेली आलकार भुरगें गायन मंडळी आनी प्रत्येक जावन नारायणपाड्याची गरजेच्या चड भुरग्यांनी एका म्हयन्या आदींच हांगासर तयार आराम केला तांचो सर्वांचो हांव काळजांत जावन देव बरें करूं म्हणटा
आणि प्रत्येक जण या महत्वाच्या गायपुरतीचा हेतू वरकारीच्या विकारांनी आमकां दया करून दिल्या तांकां आनी तेंच्या देवप्रजेक हांव काल जाता देव बरें करून म्हणटा. हांगासराची बिरगत गवळी मंडळी तांणी जायतो वावर ह्या कार्या खातीर केला तांचोय हांव काल जाता उपकार करता आनी तांकां देव बरें करून म्हणटा. विकारा संघाचा उजो हात जावन वावर केल्या उपाध्यक्ष आल्बीन सोद हाकाय हांव काल जाता देव बरें करून म्हणटा. हांगासर आयचे गोंयाक खूब इमर्जन्सी जाला हाका कारण जायते आमचे यात्रा प्रवाहाच्या सरकारान जाल्यात आनी भायले गोवपी तशेंच संगीतकार हाका आयल्या तांचोय हांव काल जाता नमस्कार करता. प्रत्येक जण फादर वलेरियन मेंडोजा, फादर क्लेमेंट, फादर दास्टी, फादर आयवन, फादर जेबी क्रास्ताव, फादर मायकल कांतुमायर आनी सर्व वसंत वजयल्या सर्वांचो आनी भायर सावन आयल्या गायन मंडळीच्या सर्व संघाचो हांव काल जाता नमस्कार करता आसतना आमच्या आनी घराच्या पाळ्या मंडळीचोय हांव उपकार करता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर हें काम करता आसतना थोडे जाण आसले तांची सेवा सदांचताय तेंच्या तांची वाहनां दिवन तांच्यो लॉरयो दिवन तांची जिपा दिवन ह्या कार्यक्रमाक कितें जाय सुदायची हाडूंक आमकां तांणी कुमा केला. म्हाका तुज्या सगळ्याच्या सगळ्याची आदार दिल्या फादर पोलीस, फादर जेम्स गोन्साल्वीस, फादर वलेरियन डिसोजा एसके आनी फाटल्या 4 वर्सांनी उलोस डिरेक्टर जावन म्हाका आदार दिल्या फादर अल्फोन्स डेलिमा हांचोय हांव काल जाता उपकार करता तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तुज्या देव पुण्याकारान जाल्या मानादीक ग्रेगरी पेरेरा बापान तशेंच सिस्टर कॉन्स्टंट हांगाची देवाची हेल्थ रावनासली तिणें म्हाका उतेजन दिवन सेमिनारी भरती जावंक उतेजन दिलें. तिका हांव प्रत्येक जाण तिचें नांव काडून तिका देव बरें करूं म्हणटा. हांगा मानादी ग्रेगरी बापांनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्या उपरांत कुमक केल्या आमच्या पिकारांकूय हांव उपकार दवरता. अशें तुमी दर भुरगीं म्हाका आदार दिल्या तुमच्या सर्व उपकार दवरून हांगासर एका वरांतल्यान आयल्या तुमकां पुनेस्तान काळ जाता देव बरें करूं देव बरें करूं पुनेस्तान देव बरें करूं. तुमच्या बऱ्या मनात देव बरें करूं आमी केल्लें कांय ना. हांवें दिल्ली सूचना मात्र काम केल्लें आमच्या पेरगतदारांनी. सक्कर पेरगतदारांचे रोजीन घेना पेरगत दवरीक मंडळीचो उपाध्यक्ष श्री आल्बीन समेत पेरगतदाराचो प्रतिनिधी जावन ताणें मुखार येत आनी हो सेवा ताणें स्विकार करीत शाबासकी तुमकां हो पेरगतदार आल्बीन. देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा. आता जेवणा आदी मागणें एपिस्कोपल विकार भोवमानादी शेरांतलो बाबा सोलोन करतले जायते उकाराव्या. तंत्रज्ञ घेवच्या क्वालिटी स्टँडिंग आनी आवेल ह्या तरणाट्यां कविचून तुज्या पुताच्या मनियरपणान तांकां वांटेले गेले. मंगळुरी धर्म प्रांताचे सेवक जावन तांकां तुज्यात नमी हारले. ह्या तांच्या देण्या पासून तुका आमी अर्गां दिता आसतना क्रिस्ता सारखे एक खरे यात्रक जावन भाग्यवानपणान ताणें जिवनच्या तुजो आदार दी. तांच्या संतोशान वांटेली जावन आयिल्ल्या आमचेरी तुजे आशिर्वाद कर आनी आतां आमी सेवूंक वयता त्या जेवणाचेर तें जेवण तयार करून उमोग केल्या सर्वांचेरी तुजें बेसांव घाल. तशें आमच्या मोगाचो आनी एकवटाचो गुप्त जावन हें जेवण आमी स्विकार करता आसतना आमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुजें राज ह्या वारड्यांत तशें आमच्या जेसीन स्थापन करून आमकां तो फावो कर. तें आमी मागता तुज्या पुनर्जीवन क्रिस्ता मरेपाक. आमेन.